मुझे यहाँ पे ये नहीं। नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. लंडनाक वचपी एअर इंडियाचे एक प्रवासी विमान आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद विमानतळाचेर मेघानी नगर वाठारांत दुर्घटनाग्रस्त जालें. नागरी विमानदारी मंत्रालयान दिल्ले म्हायते प्रमाण ह्या विमानात 242 प्रवासी आशिल्ले. तातूंत 2 पायलट आनी 10 कॅबिन क्रू हांचोय आस्पाव आसा. फ्लायट नंबर AI 171 हे प्रवासी विमान अहमदाबाद विमानतळावेल्यान उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळा भितरूच दुर्घटनाग्रस्त जालें. घडणुकेची म्हायती मेळटकच उजो पालोवपी दळां आनी पुलिसांचे पंगड घडणूक थळाचेर पावले. गांधीनगरच्यान NDRFचे 3 पंगड घडणूक थळाचेर वचून तांणी जखमी प्रवाशांक वैजकी इलाजा खातीर इस्पितळांत धाडून दिल्या. ह्या विमान दुर्घटनेची म्हायती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां केंद्रीय विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांच्या वांगडा संपर्क साधून घडणुकेची म्हायती घेतली. बोईंग 787-8 हे एअर इंडियाच्या विमान लंडनाक वचपी आशिल्ले आनी ह्या विमानात 169 भारतीय नागरीक, 53 ब्रिटीश नागरीक, 7 पुर्तुगाली नागरीक जाल्यार 1 कॅनडाचो नागरीक आशिल्ल्याचें एअर इंडियान कळयलां. एक्स माध्यमाचेर जारी केल्ल्या संदेशांत एअर इंडियान ह्या घडणुकेची म्हायती दिवपा खातीर 1800 5691 444 हो हेल्पलायन नंबर जारी केला. जखमी जाल्ल्यांक लागींच्या इस्पितळांत दाखल केल्यात. गुजरातात जाल्ल्या विमान दुर्घटनेचेर केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी दुख उक्तायलां. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडेन पिडेस्त परिवारांक मजत करपाचें तांणी आवाहन आपल्या एक्स संदेशाच्या माध्यमांतल्यान केलां. जाल्यार गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी दुख उक्तायलां. जखमी जाल्ल्या प्रवाशांचेर बेगिनात बेगीन वैजकी सुविधा मेळची अशें तांणी आवाहन केलां. जाल्ल्या घडणुकेचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दुख उक्तायलां आनी संकश्ट निवारण दळ घडणूक थळाचेर बेगिनात बेगीन पावन मजत वावर सुरू जाला अशें तांणी म्हळां. गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी आनी अहमदाबादच्या पुलिसाच्या आयुक्तांकडेन परिस्थितीची म्हायती करून घेतल्या अशें अमित शाह हांणी उजवाडायल्ल्या एक संदेशांत म्हळां. मुखावेल्या खबरांत गुजरातात बारदोली हांगा विकसीत भारत कृषी संकल्प अभियानाचो समारोप आयज केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या हाजेरीत जालो. ह्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान शेती तंत्रज्ञांनी शेतावेल्या बांदाचेर वचून तांकां आर्विल्ल्या तंत्रगिन्याची म्हायती करून दिली. समारोप कार्यावळींत केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी शेतकाऱ्यांक मार्गदर्शन केलें. कई बार किसान जो समस्याएं बता रहे हैं उन समस्याओं को सुन के अब हमारे वैज्ञानिक वैसी रिसर्च करेंगे जिसकी डिमांड है, जिसकी मांग है. रिसर्च उन क्षेत्रों में होगी और इसलिए पूरे देश में जो वैज्ञानिकों की टीम बैठी है और किसान भाई बैठे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान आज खत्म नहीं होगा. औपचारिक रूप से अभियान खत्म होगा लेकिन नया अभियान चालू होगा. कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी. एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संवाद करेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी DBT म्हळ्यारच थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान 2023-2024 ह्या अर्थीक वर्सांत 7 लाख कोटी रुपयांचो वेव्हार जालो अशें सांगलें. 2014 वर्सा 7,000 कोटी रुपयांचो वेव्हार जाल्लो अशें तांणी सांगलें. दर वर्सा 18,600 कोटी रुपया परस चड वेव्हार DBTच्या प्रणालींतल्यान जाता अशी म्हायती लेगीत सीतारामन हांणी ह्या वेळार दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं फातोर्डा पुलिसांच्या अंतर्गत येरादारी विभागाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, पुलीस महासंचालक अलोक कुमार आनी हेर पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फातोर्डा मतदारसंघात येरादारी संदर्भात तशेंच अपघाता विशीं लोकां मदीं जनजागृती आसा हे खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायली. मात लोकांनी येरादारीचे नेम पाळूंक जाय, येरादारीची शिस्त आपणावंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. गोय सरकार
हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर भर दिता आनी इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. आमी जशें म्हणटा गोंय हो सेफ आनी सेक्युअर्ड आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतना अशें एडवान्समेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे ट्राफीक सारकी इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आसा आनी तेजे ओपनिंग आज आमी आमच्या फातोर्डा हांगासर केलें. पीपल टू व्हेकल जर रेशियो पळयत इट इज द हायेस्ट इन द कंट्री. म्हणजे एकट्या कडेन म्हाका दिसता 2-3 गाडयो लागतल्यो अश्यो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटीक ना आनी ताका लागूनच म्हणजे एक्सिडेंटाचें प्रमाण डे टू डे वाडपाक लागलेलें आसा. ऑन एन एवरेज काडीत जाल्यार दिसाक कमीत कमी 1 ते 1.5 डेथ जेका आमी म्हणटा 1 ते 2 हाज्या मदीं डेथ ज्यो आसा पळय जावपाक लागल्या. वर्साक जवळपास मोर देन 365 डेथ ह्यो एक्सिडेंटान जाता. मागीर ते गोंयकार आसुनी ट्युरिस्ट आसुनी बट सगळे जे आसा पळय हे आमचे लोक आसा त्यो डेथ त्यो कमी जावच्यो आनी एक्सिडेंटल डेथ कमी जावच्यो म्हणून जायत्यो गजाली सरकार सातत्यान करीत आसा. म्हणजे हांवें ट्राफीक शालाच्या इनॉग्रेशनाच्या वयल्यान ताणें सिग्नलाचो इशू हाडलो आमी आतां जे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा कॅमेरा सिस्टम ही सगळी कडेन आमी एडॉप्ट सुरवात केला. पण हातूंतल्यान जनभागीदारी जेका आमी म्हणटा लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. अनलेस अँड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी येरादारी विभागा खातीर नवीन 3 इंटरसेप्टर गाडयांक 5वो बावटो दाखोवन वाहनां आस्पावीत करून घेतली. वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत युरो स्टॅम्पा ह्या कंपनीचे वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. अभियांत्रिकी शिक्षणा खातीर ह्या कंपनीन डॉन बॉस्को महाविद्यालया वांगडा केल्ल्या कबलातीक लागून शिक्षणीक मळाचेर गोंयचें नांव फामाद जालां. हे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत तांची तोखणाय केली. This is not just an achievement for the Verna Industrial Estate, but a significant milestone for the people of Goa. This facility stands as a symbol of success of Make in India, the initiatives of very own Make in Goa mission. By setting up this factory in Goa, the Eurostampa has added the new strength to our industrial fabric, making the more diverse, resilient and future-ready. Large number of the project under active construction. This is the signals to the renewed wave of industrial expansion and economic development in our state. I was also pleased to learn that Eurostampa has entered into the partnership with the Don Bosco College of the Engineering to train and recruit the local student, not just for the Goa, but for the Italy and North America as well. I congratulate the Eurostampa for his leadership for the forward-thinking approach. To the many industry leaders who are present here today, from the beverage, cosmetic and package sectors, I say with confidence, Goa is ready to welcome you. We offer the combination of the skilled labor, the modern infrastructure and policy support that is matched. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या स्थलांतर धोरणा आड सुरू आशिल्ल्या जन आंदोलनाक आतां नेट आयला. हे आंदोलन आतां पुराय अमेरिकेत पातळ्ळां. लॉस एंजेलिसांत सुरू जाल्लें हें आंदोलन आतां सॅन फ्रांसिस्को, सियाटेल, ह्युस्टन, डल्लास, वॉशिंग्टन ह्या वाठारांत लेगीत पातळ्ळां. आंदोलक आनी पुलीस हांचे मदीं झटापटीच्यो घडणुकोय घडटात. आतां मेरेन 400 परस चड आंदोलकांक ट्रम्प प्रशासनान अटक केल्या. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.